एक वस्तोरी दुवेंत पडली. स्ट्रोक येवन तिचे पांय धरले. घरांत आसलेल्या सगल्यांक जायती दूख जाली. जायते दोतोरांगेर तांकां घेवन गेली. जायते कोश्ट त्रास तिका बरी करूंक तांणी काडले. जायते प्रयत्न केले उपरांत गोमोन आयलें की ती बरी जावची ना, तशीच उरतली. जायती भाटां बेसां तिका आसलेली आनी ह्या भाटान जायतो लोकूय रावतालो. आपल्या जिवितान घोडेक जायते फावटी तिणें तांकां त्रासूय दिलेले. आनी ती दुयेंत जाला ती पळोवन जायतो लोक म्हणोंक लागलो, देवान घोडेक तिका खास्त लायल्या, तिचेर आमचे शिराप तिका लागल्यात. घरांत वावुरतालीं ती, जांकां तिणें दूख दिलेली, तिवूय आपल्या मनांत असलींच चिंतनां घेवन रावली. कोरेजमाच्या दिसांनी ही वस्तोरी एका रितीराक वचूंक भायर सरली आनी आपलो कुटूंब आपल्या फॅमिली सांगाता वेता आसतना घोडेक तिच्या मनांत आसलेलें हे रितीराक वचून हांव बरी जातली म्हणून. आनी ताका लागून व्हीलचेअर जें आसलेलें घेन आसतना हे रितीरान तिणें वांटो घेतलो. ती भायर सरता ती पळोवन लोक म्हणटालीं, पळयात आतां रडोन कसलो फायदो, देव तिका पावतलो काय. कांय दिसा उपरांत जेन्ना रितीर जावन ती परत आयली, परतून लोक आपल्या घरांनी आपली तोकली भायर घालून पळोवंक लागलो, चलोन येता काय ती. पूण अशें घडोंक ना. ती परती आपल्या व्हीलचॅराचेर बसून आपल्या घरांत गेली. लोक परतून म्हणोंक लागलो, खरेंच घोडेक तिका देवान खास लायल्या आनी तिची पिडा बरी जावंक ना. प्रितीच्या मोगाळ भावां भयणीनो, जेन्ना ह्या वस्तोरेक हांव भेटलोलो ती अशें म्हणटाली, फादर म्हज्या जिवितान हांवें जायतें वायट केलां म्हाका खबर आसा. आनी जेन्ना हें दुयेंस म्हज्या जिवितान आयलें म्हाका म्हजें पातोग कळोन आयलें. हांव म्हजें पातोग रोडली आनी काळजांत एक आशा घेवन हे रितीरान वांटो घेतलो की हांव घोडेक बरी जातली आनी म्हज्या पांयार चलून येतली. कित्याक म्हाका लोकांक दाखोवंक जाय आसलें की हांव पातकीण न्हय, म्हाका देवान खास लावंक ना. हें दुयेंस कित्याक आयलां म्हाका खबर ना, तरी आसतना म्हाका बरी जावंक जाय आसली. पूण देवान म्हाका दुसरी शिक्षा दिली. देवान म्हाका सजमायली की तुजें बरेपण तुज्या कुडीचे बरेपणाचेर आटापलेलें ना, पूण आत्मीक बरेपणाचेर आटापलेलें आसा. आनी आयज हांवें जाचें म्हजेर वायट केलां तांकां बरें करूंक सुरवात केल्या. जायते जाणांक जाणीं म्हजेर वायट उलयलें तांकां हांवें बक्षिल्यांत. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, एक प्रश्न तिच्या जिवितांतल्यान नदर मारल्यार आमच्यान विचारूंक जाता तो हो, ती घोडेक बरी जावंक ना, ती कोणाच्या भावार्थाक लागून बरी जावंक ना. तिच्या भावार्थाक वो पातकी जिविताक लागून, वो सरभोंवतणी आसलेल्या लोकांच्या भावार्थाक लागून, जो भावार्थ तिच्या पातकी जिविताचेर चड आसलेलो पूण देवाचे कृपेचेर आसूंक ना. प्रितीच्या मोगाळ भावां भयणीनो, आयज पिडेंत आसलेल्यांक कोश्ट सोंसतेल्यांक भेटयलेलो दीस आमी मनयता, तांचो आमी उगडास करता. आनी कोश्ट आनी दुयेंस हो पिडा सगल्यांच्याच जिवितान येताच. आमकां कोणाकूच ती सुटना. जायते वेगवेगळे तरेन ती आमच्या जिवितान भितर सरता. थोडी आमी जल्मांत येतनाच घोडेक ओस्कोत आनी दुयेंत जावन येता आनी जिवीतभर हें जिवीत कोश्टाचें आमी सारता. दुसरी घोडेक उपसयोगाक लागून वा दुसऱ्या कारणांक लागून पिडेंत पडटात. तांचो कांय गुन्यांव आसूंक ना, दुसऱ्यांक लागून तांचेर हे कोश्ट आयलेले आसात. थोडी घोडी दुसरी आसात ती घोडेक तांचे चुकीक लागून ती ह्या वायट परिस्थितींत पावलेली असतात. घोडेक गुंगी वखदां घेवंक सोऱ्याक लागून आपले कुडीची पर्वा करूंक ना म्हणून घोडेक आतां दुयेंत पडटात. आनी निमणे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो, घोडेक आमची कूड ओस्कोत जाता, जाणटे पिरायेर पावल्ली आसा म्हणून आमच्या जिवितान दुयेंस पिडा वो कोश्ट येतात. हे कोश्ट आयले म्हणून देवान आमचेर खास्त लायली अशें न्हय. ही आमच्या जिविताचो एक भाग जावन आसा.
आनी जोरी तर हें सोत आमी सोजमली जाल्यार जेन्ना पिडेस्तांक आमी भेट दिता आमचें मन आमी तयार करूंक पावतलीं. कित्याक जेन्ना आमी पिडेस्तांक भेट दिता कसल्या मनान आमी तांकां भेट दिवंक जाय काय. ही पिडा तांचेर आयल्या पयले सुवातेर आमी त्या जाग्यार वेता आसतना नितीदार कशी वेची न्हय. डू नॉट बी अ जज वेन यू विजीट अ सीक पर्सन. ताचे कोश्ट ताका खबर आसात. कोणाकूच कोश्टान पिडेन रावंक नाका. सगल्यांक बरी जाल्लीं जाय. पूण त्या वेळार वचून जरी तर त्या मनशाक सांगलें तुज्या पातकाक लागून हें घडलेलें आसा, तुज्या पुर्वजांक लागून हें घडलेलें आसा, तुज्या फामिलीक लागून हें घडलेलें आसा, कुडो तुजो भावार्थ उणें जाला म्हणून हें घडलेलें आसा, ही नीत करूंक आमकां परवानगी कोणें दिल्या काय. प्रितीच्या मोगाळ भाव म्हणून त्या कोश्टाच्या वेळार त्या मनशाक ही उतरां फावो न्हय. दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी कोणूय पिडेन आसता तांकां भेट करूंक वेतात आमी दोतोर जावची न्हय. जायते फावटी हांवें पासून अनुभवलेलें आसा. कोणूय पिडेंत आसा 100 जाणां वेतलीं, थंय 100 जाणां आपलीं वखदां सांगतलीं. ताका दोतोरान वखदां दिलेलीं आसात. ताच्या पिडेचो इलाज चलता. हे वखदांचेर विस्वास दवरून तो आपल्या जिवितान ती आपल्या जिवितान हे कोश्ट काडटा. जायतीं जाणां जेवणावून चड वखदां तांच्या जिवितान. प्रितीच्या मोगाळ बामणें सगळें सोंसता आसतना जेन्ना तूं वचून तुजीं वखदां दिता कितें सांगूंक सोदता. दोतोरा कोडीन चड जाणवाय तुका आसा काय. त्या मनशाक तें आयकूंक बरें दिसता काय. दर एक मनीस ताका भेटूंक येता घोडेक ताच्या तकलेचेर भार वो आपल्याक आनी कितें सांगतलो. आनी घोडेक ताचे फामिलींत आसा ती तांचें आयकून ताचीं वखदां वाडयत आसतात. हे दुयेंत मनशाक पिडेंत आसलेल्या मनशाक हें फावो काय. तिसरे सुवातेर मोगाळ भावां भयणीनो जेन्ना आमी पिडेंत आसलेल्या मनशाक भेट्टा देव कशी वचो नाकात. जेन्ना हांव म्हणटा देव कशी वचो नाकात म्हणून ताचो फुडार आमी थारायता. ताचो फुडार आमी करतलीं. अशें तुवें केलें जाल्यार तुज्या जिवितान अशें घडटलें. हें तुवें केलें जाल्यार तुज्या जिवितान अशें घडटलें. ही फुडाराची भासावणी दिवंक आमकां देवान आपयल्यांत काय. तर प्रितीच्या मोगाळ भावनो आमी जेन्ना पिडेंत आसलेल्यांक भेट करूंक वेता कसल्या मनान वेची. पयले सुवातेर तांची पिडा सोजमूंक, तांची पिडा आमच्या काळजांनी ताची दूख धरून त्या मनान आमी तांकां भेटूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां बाल्ताजार हो राजा आपल्या बापायचे नाबुकदनेझर ताणें देव मंदिरांची चोरून हाडलेलीं आयदनां आपल्या समोरमांक वापुरता. तांची पवित्रताय तो विसरता. जेन्ना ह्या मनशाक आमी भेट दिवंक वेता उगडास दवरुया मोगाळ बामणो आमी सगळीं देवाची रोचना आनी ताचे रोचने वरवीं आनी भोव करून क्रिस्तांव जे आमकां बावतीस दिल्लो आसा आमकां साक्रामेंट दिल्ले आसात ताचे वरवीं आमची कूड पवित्र जालेली आसा. आनी ताका लागून दर एक मनीस जो दुयेंत आसूं वो बरो आसूं तो पवित्र. आनी जेन्ना आमी ह्या मनशांक भेट दिवंक वेता ती पवित्रताय आमी विसरोंक फावो न्हय. ताची पातकाची जोड्डी ताची पातकाची फारीकपण तो देवा लागीं दितलो तें आमकां पडोंक ना. आमी वेता ती पवित्र कूड तो पवित्र मनीस म्हणून वेता. ती देवाची रोचना म्हणून वेता. ह्या गरजेच्या वेळार आकांताच्या वेळार दुखीच्या वेळार तांकां आमी सांगात दिवंक वेता. दुसरे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो हें कित्याक घडलां. जायते फावटी जायते दुयेंसांक आमकां सोजमणी मेळना. आनी सोजमणी मेळना म्हणटच आमकां जाय तें चिंतून थंयसर आमचीं चिंतनां घालूंक फावनात. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान नव्या आवेस्वरान अशेंच घडलें. जेन्ना हो कुड्डो भुरगो जेजू मुखार हाडलेले जेजूच्या शीस जेजूक विचारतात कोणाच्या पातकाक लागून हो कुड्डो जल्मलो. आनी जेजू म्हणटा कोणाच्याच पातकाक लागून न्हय पूण ताका मोहिमा देवाक मोहिमा मेळचे खातीर. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो जोरी तर एक मनीस पिडेंत आसता कोश्टांत आसता देवाक कशी मोहिमा मेळोंक जाता. मोहिमा मेळटली जे वरवीं आमी त्या मनशाक लागीं वयतलीं. त्या मनशाक पवित्र म्हूण सोजमतलीं. आमच्या जिविता वरवीं घोडेक त्या मागण्या वरवीं ताका आमी कुरपा दितलीं. ताका ताच्या कोश्टांत सांगात दितलीं. प्रितीच्या मोगाळ भावां भयणीनो जोरी तर आमी अशें केलें जाल्यार तेन्नाच
त्या मनशाक बोरवसो फावो जातलो, नाजाल्यार निराशीपण ह्या मनशाक आमी दिवन वेतल्या. तर आयच्या दिसाक नियाळ करुया, कितले पावटी आमी ह्या लोकांक, ह्या मनशांक आमी पवित्र म्हूण मानल्यात काय, कितले पावटी घोडेक आमी तांची नीत केल्या काय, कितले पावटी घोडे आमी देव जावन तांकां सोजमणी दिवंक गेल्यात काय. आयज नियाळ करुया. भाग्यवान मदर तेरेसा जेन्ना पिडेस्तांची सेवा करताली ती म्हणटाली, तांच्या जिवितान हांव जेजू पळयतां, तांच्या रुपान हांव जेजूक वळखून घेता. आयज आमच्या घरांनी, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या वाठारांत जी पिडीत आसात तांचो उगडास करुया. आनी तांचे खातीर मागतना तांच्या मुखामोळांत आमकां जेजूचें रूप पळोवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा आनी बोळ मागून घेवया. आमेन.